खावपाक कितें आहा चणक मोडसो मोरी आंबोटी कुल्ल्यो तिसऱ्यो रेंचात बांगडो आवय मॅडम आनीक सांग नाका हांवें सोमती ताटांक दार काडली म्हाका एक सांग सगळें ज्यो आहा न्हू एक एक प्लेट घेवन यो आयटम सांगेल ते कांयच ना फकत चणे आनी भिकणा हाय बरं ओके आर भिकणा घेवन बरें यो. येता येता अरे तू हिंग हावपा जेव पाहिला तू खबर आहा मरे आमी कितें येयलाय ते आ वय वय ना 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 उदकार ट्राय म्हणा का तुमच्या तोंड घालता याद दिसा मत कोणा होय हांवें सांगिल्लें तें ओय मुई सारकी ओडीक सांगपाची अय शी तुझ्या आपल्या मुली सारे केली पुराव रे तुमकां हिंग पयले पाट चयल्याय पयली पाट चिलाई वय, वय. आम वयल बाट आणले आम दोगांय वयल बाट आणले हांव कामला गे चढो आनी हो पिटेरा गे चढो कामेलो ओय. कोण कामेलो कामील वयल बाट आणलो चोय सद्या तो आतां हिंगा हे संवसारा ना तो हो वयल संवसारा आहा तोंडा चयलो जाल्यार ओळखता होय होय काम केसो कोता हांव ओय. हांव लंडन आसता ओय कितें वय पूण तू केसो काम कोता लंडन आवय लंडनाक तो व्हडले पोस्टर आहा आवय त्याच्या हाती सकल 300-400 लोक काम करता ओय म्हयन्याक गोडेच 3 लाख जोडटा तो वय न्ही रे आवय 3 लाख जोटा मुजमाय बरे ऑल पोस्टाचे मिस्ता आवय जावं सायबा हांव येसलो सोदताले हांव सोदता उकोळोले म्हाका मेळ भाजलोले जावं सायबा तू काजारी ना हांव आंकवार हांव आंकवार आवय जाता मगे काम जाता तो आंकवार तो एक बरें चेडूं सोदता काजार जावंक वय वय मागीर कितें जायना आवय कित्याक जांगना ना तेका चेडवाक घे म्हूण मेवता पूण एका कोणूच लायक जायना ओय जाल्यार तू केसो एश तर चोर जाहले तुगे मनांतलें म्हाका सारकें बरें रेस्पेताचें मुई सेवा कोत तेसलें चोड जाय आनी कितें जाय हांव म्हण घरां उल म्हणटा न्हू मुई सेवा कोत तेसलें चोड जाय म्हाका चोय बाबा तुक चोर जाय न्हू ओय. तुवें विपाक केसली गरज ना रे बाबा ओय न्हू. मगे एक चोड आहा रे ओय. बाबा वय सारकें रेस्पेताचें चोयच्या सारकें ब्युटिफूल क्वीन म्हळ्यार जाता सारकें तुलें आनी तूं तेका चोय नासलो दोळ धांपून पासून येस मू वर्ड दितलो वय 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 तशें जाल्यार मॅडम तेका चेडूं आयजूच दाखय न्हू दाखोवपा प्रॉब्लेम ना रे पूण तेका इंट्रस्ट आसूं जाय न्हू चोवपाक आनी बाबा तुगे घर बी केसो आहा मुगे घर सारकें व्हडलें हे धुवळ मुगे घर हे धळे हे रुमा सावन ते रुमा वचपा न्हू ओय. मोटरसायकल स्टार्ट मारून वचूंक पडटा कितें जालें काय ना कितें जालें चिकनाचे हाड शिरकोले चिकन हाडू पूण तुका चिकन कोण सर्व केलें रे ना चिकन हांवें काल खाल्लें आयज शिरकोले शिरकोलें होय हे दोळ घर तू गेले वय मॅडम वय होय चोयल्या रिकॉर्ड तुका तुगे पज्जी सांगत तेजी जेताची रिकॉर्डा आनी हे मारगायेचे बाबा मुका वचपा न्हू मारगाय जाल कितू रे बाबा आतांचे भुरगे आहाय ते सारखे तेंका दूड आहा म्हूण मेट्टे शोलगा माताय मांच पाय छुसता जाण मरे मॅडम पूण तू छुसता आहा तू तुगे ओन पांयाचे आहा पूण तू लाख जोट म्हळ्यार ओडपण ना आजूपासून तू सोट ना म्हळ्यार वचप आनी आतां भुरगे डिस्को वयताय क्लबा वयताय मेळो तेशा वयस म्हज माय दुडवांचो इदवास कोताय तू भर भुरगो तू सारको घर संवसारी भुरगो एसले भुरगे आसा मॅडम भो दोळे एसले मनीस आसताय मॅडम हांव हेच तेच बापर बा पयस मोडपी न्हू हांव पयस सांबाळपी आनी येसो मार्गायेचे आमके साले ते खबर आहा तुका कितू मार्गाय हांवें पयस सांबाळ 10 रुपया 3 आंबे हाडले काल वय 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 10 मॅडम रुपया तीन होय 10 रुपया 3 आंबे मॅडम वय तेणे 10 रुपयाचे 3 आंबे कशे हाडले जाणा 10 रुपया दिवन तेणे एक आंबो घेतलो आनी लवू दुसरो आंबो तो चोरून धांवतालो म्हूण आंब्याकारान तिसरो आंबो ते सोडून मारलो न्हू हे भाशेन तो 10 रुपयाक 3 आंबे घेवन येयलो वालर तेका वालर मॅडम जोकिंग कॉमेडी कोता जोक्स कोता जोक करपा उमेद ते काय जोक कोत्ता पिल मुटरी बेबदे माय स्वता हा ते उलयताय एक बिस्ते जोकिंग बिस्ते जोक कोताय म्हूण सगळे भायर काडा बसत म्हाका बरें गां बी तुक बरो मान बीन दिताय आसतले रे सगळो रिस्पेक्ट रेस्पेत आसता काल कित जाल तें सांगो तुका केसो गजाल ती म्हाका पड तू रेस्पेत दिताय म्हाका चोयल्यारी मान सोकला गाताय काल कित जाल तें सांगो तुका काल जाऊ हे दोड तोरसात घेन एक सायडी पावलू हे दोड तोरसात घेन दोगो एकमुका मारपा दोगो एकमुका कातात बुडाय मुज माय तोरसात घेन हांव तेजी मोद उबी रावलो आनी जावलू सांगिले जरी तो तुक तोरसादीन मारूं जायो तू माता म्हाका मार पावलू सांगिले पावलू तोरसादीन तेक मानाका माता म्हाका मार म्हूण सांगिले
सुसेगाद लोजीन मान सकल गायन सुसेगाद घर चलोन गेल नाही चोयला की तू रेस्पेत आणि मान आहा म्हाका तुगे कुत्र्याचे हा, गेले चोय होय मॅडम ते दोघू एका बियान गेले हा. तो गालू आणि सालू एका बियान गेलो म्हणटा पळय तो कित्याक जाणा तो दोगांकूय रीण आहा न्हू दिवपाक आणि वो मरत जाल्यार तिंचे रीण कोण फारीक करतलो अरे तुक सर लागलो ना रे हांव कंट्रोलान आहा रे म्हणजे पड घर दिसत नको गोर बी बरे ओळे हा मुट्टर वय मॅडम वय 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 एसो गोर ते सांगा तुका तेचे घर केते व्हडले पळय मॅडम जोक कोता असती अरे जोक करती अरे तेका कोणती अरे तेका जोक कोताय तसले म्हाका लायक जाताय ना चलो करती अरे चढ तेका. ना ते गेले असं. मॅडम तेचे रे सांगता असती रे असती उलो दी रे तेका जोक कोत्तो होय. मॅडम तेचे घर येते व्हडले म्हणटा न्हू तुका फोटी न्हू आ? आवय तेचे घर कसले जाणा तू चुट्टांचे होय तुझे ते मारान तेजेर पेटोन उडयत न्हू 5 मिनिटान घराचो गब्बर आणि पावसाच्या दिसांनी गवता न्हू तो त्या मागीर पायपांनी रावता ती गव्हर्नमेंटान पायपा उडयल्या पळय नळाची होय बरो जोक लायक जाला जोक जोक आसू 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 आणि तुगे जोक सिरीज पुरो ते गेले ना होय तेगे जोक तेगे पुरो. जोक आसपा काय ना रडपाचे सगळे आणि तुगे सिरीज एक जाला सिरीज मॅडम सांगता कितें? शिर्वीस कोल्ली शिर्वीस मॅडम तो खंय शिर्वीस करता तो आसलो लंडन सिरीज कोत्तो आवय तो वर्सभर आगवाद जेलीन आसलो आ? सातान म्हाका सगळें सांगला ज्या सातान जेलीन आसलो त्या दिसा मेवला मरे म्हाका पिल्ला फुट जेलिंगू होय जेलीन आणि तो सॉर पिना ना, लिमका पिता, लिमका लिमका. कळले लिमका शिवराम काय चोयला कोटा 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 होय मॅडम सोरो पिना म्हणटा वा आणि सोरो पिना मॅडम हो माझ्या व्हडलो बेबदूल तो केन्ना पियोन खुंयच्या होळयांनी पडटा केन्ना रेबान पडटा कितें सांगता? तो तुका फकत इम्प्रेस करपाक येयलो तुज्या चेडवा खातीर म्हाका इम्प्रेस करता आयलो होय